नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. मिकीचेर अटक वॉरंट 7 दिसांत शरण आयलो ना जाल्यार करची अटक. मडगांवचे JMFC कोर्टाचो कोलवा पोलिसांक आदेश. मिकीचो फेरविचार अर्ज शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात. गोंयांत आतां मेरेन केंद्राच्या निधींतल्यान 5,000 कोटीचे नवे प्रकल्प. 19 डिसेंबराक जुवारीचेर पूल बांदपाक बुन्यादी फातर बसोवपाची केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची घोषणा. गोंयांतलो बिफाचो चडसो वेवसाय बेकायदेशीर, तांकां लागूनच बोवाळ. NGO आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो आरोप. व्यापारी संघटनेन आरोप न्हयकारले. संघटना म्हणटात थोडेच बेकायदेशीर. फॅब इंडियाच्या अधिकाऱ्याच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी 23 एप्रिलाक. तो मेरेन अंतरीम जामीन. आज शुक्रारा सगळ्या क्रायम ब्रांची मुखार चौकशेक हाजीर रावपाचो आदेश. आनी भलायकी मंत्रीच मेडिकलाच्या कारभाराचेर चाळवलो. सरकारी बाबूंनी लायल्या वाट. मेडिकलाच्या प्रशासन आनी विभागां मदीं ना ताळमेळ, मेळनात वखदां. GMCचे केलें इन्स्पेक्शन. खबरो विस्तारान. मिकीचेर कोर्टान अटक वॉरंट काढला. 7 दिसां भितर मिकी शरण आयलो ना जाल्यार ताका अटक करचो म्हूण मडगांवचे JMFCन कोलवेचे पोलिसांक आदेश दिलो. ख्यास्तीचेर स्थगिती नासतनाय मिकी शरण येना म्हूण JMFC कोर्टा मुखार आयिल्ले अर्जाचेर हो निकाल जाला. इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर कपिल नाटेकाराचे मारपेट केशींत मिकीक 6 म्हयन्याची कादय पडल्या. सुप्रीम कोर्टान ख्यास्तीचेर शिक्कोय मारला. मिकीचो फेरविचार अर्ज शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणेक येता. सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाचो फेरविचार करचो ह्या आपणाल्या अर्जाचेर शुक्रारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान मडगांव न्यायालयात आयरिश रॉड्रिग्साच्या अर्जाचेर निकाल दिवचो न्ही अशी विनवणी मिकी पाशेकोन बेरेस्तारा मडगांव न्यायालयाक केली. I have filed a review petition before the Honorable Supreme Court, which is pending for adjudication. Unless and until that review is decided, this proceedings has not attained finality. So wait till that. मिकीच्या ह्या विनवणेक सरकारी आदोगातान खर विरोध केलो. मिकीक अटक करची अशें वॉरंट काडपाचो अधिकार ह्या न्यायालयाक आसा असो दावो सरकारी वकिलान केलो. सुप्रीम कोर्टान मिकीचे अपील भायर मारून 10 दीस जाले तरी मिकी आजून पुलिशेक शरण येवंक ना. ही गजाल अर्जदार आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्सान न्यायालयाच्या नजरेक हाडली. ही सुनावणी जाल्या उपरांत कोर्टान अटक वॉरंट काडले. Margaon JMFC was today pleased to issue a warrant of arrest against convicted Goa's former RDA minister Miki Pacheco. The court today has directed the Kolwa police to execute the warrant within 7 days. सध्या मिकी गोंया भायर आसा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस. जुवारीचेर पुलाचें काम सुरू करपाक 19 डिसेंबराक बुन्यादी फातर बसोवपाची घोशणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन ब्रेस्तारा केली. केंद्रीय मंत्र्यान रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आनी PWD मंत्र्याच्या उपस्थितीत 3 मोठ्या प्रकल्पाची घोशणा केल्या. केंद्राच्या निधींतल्यान गोंयांत आतां मेरेन 5,000 कोटीचे नवे प्रकल्प आयल्यात म्हूण नितीन गडकरीन ताळगांवां जाल्ल्या कार्यावळींत सांगलें. ह्या वेळार आनीक 900 कोटीचे प्रकल्पाची घोशणा केली. तो म्हणजे जुवारी नदीवर नवीन 6 लेन केबल स्टेट ब्रिज आम्ही बांधायचं ठरवलेलं आहे आणि याची किंमत 2,000 कोटी रुपये आहे. हे 2,000 कोटी रुपयाचं काम गोवा मुक्ती दिवस जो 19 डिसेंबर त्या दिवशी याचं भूमिपूजन करून या कामाला आम्ही सुरुवात करू. गोव्याचं जे पाणी आहे त्यातलं गॅस हवेत चालला असेल तुम्ही त्याचा काढून बायो CNG मध्ये कन्वर्ट करा. अर्थात ही सगळी टेक्नॉलॉजी तुम्हाला देण्याची जबाबदारी माझी आहे की गोव्यापासून तर महाराष्ट्र सीमेपर्यंत 1,000 कोटी रुपयाचं सिमेंट कॉन्क्रीटचं 4 लेनिंग काम देखील या वर्षात सुरू होईल अशी मी या ठिकाणी घोषणा करतो. आता आम्ही देशातले 101 रिव्हर्स याला इनलँड वॉटरवेजमध्ये कन्वर्ट करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्यामध्ये गोव्यातली 5 नदी त्याच्यामध्ये आहेत. एक सोडून एक बोरी पूल जो हा इल्लेशे ते आम्ही फुडल्या 4-5 म्हयन्यांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून ते कशें करपाचे पुरयता. ही आजच्या दिसा परत 3 प्रोजेक्ट आमकां त्यांनी अप्रूव्ह केल्या. जवळजवळ 740 कोटीचे प्रोजेक्ट तो
11 वर्सां पयलीं आमी एक्विजिशन केलो काणकोणचो गालजीबाग ब्रिज आणि अलॉंग विथ बायपास. त्यानंतर दुसरो रस्तो आसा तो नुवे टू धर्मापूर बायपास आमी 2002 चालू केल्लो. तो मिसिंग लिंक फ्रॉम वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट टू लोटली हो प्रोजेक्ट येवचो असो प्रत्येकाक दिसतालो आणि म्हाका अभिमान दिसता की तो सुद्धा प्रोजेक्ट जवळजवळ 200 कोटीचो तांणी आज आमकां अर्पण केलो की हे सगळे प्रोजेक्ट ह्या 2 किंवा 2.5 वर्षात पूर्ण करून आम्ही लोकार्पण करू. गोंयांतलो बिफाचो भौतीक वेवसाय बेकायदेशीर असो सनसनाटी आरोप एनजीओ आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे चेअरमॅनान केला. तांकां लागून सगळें कोफुसांव चल्लां अशें तांचें म्हणणें. प्रुडंटाचे डिबेटींत उलयतना तांणी ट्रेडरांचेर हो आरोप केलो. बीफ ट्रेडरांचे संघटनेन आरोप न्हयकारलो. गांवगिरे वाठारांनी कांय प्रमाणात बेकायदेशीर गजाली घडटा आसूय म्हूण ट्रेडर्स उलयतात. पयलेच फावट तिनूय पक्ष एका माचयेर येवन तांणी ह्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा केली. What we are saying is majority of the beef and meat market is black. Yes. Okay. हे तुम्ही मान्य करता? हांव कितें सांगता आयका. हय. तर जे लिंडन बाबान सांगले की 70 बैल थंयसर मारच्या ते कमी करून कमी मारता 30 आणि 40. हांव कितें म्हणून सांगता 70 आमी अजून पर्यंत थंयसर 70 मारपाक रेडी आसा. जे रिक्वायरमेंट थंयसर फेसिलिटी ना. ना सगळे फॅसिलिटी आहा. तो 300 बैल हाड फाल्यां हांव तुका मारून दिता. Handful of people are holding the beef consumers at ransom. Who are these handful people? Handful of unscrupulous traders. Unscrupulous traders. Unscrupulous traders. And along with them, those traders. Right, I'll come to you. हे सगळे फॉल्ट एरिया आमच्या हितून. हांव तुमचेर करना. हाय म्हणला certain unscrupulous traders म्हणला. एक मिनिट माझे ऐकून घ्या. हय. आता हे जे सांगले कॅन्सराचे आणि हेजे तेजे हे जायत ना. त्यात आणि थंयच्यानूच हाडूंक जाय. म्हजें म्हणणें कित्याक सांग जितले पर्यंत तुझे मॉडर्नायझेशन कंप्लीट जायना आणि सारखे सगळे हांगा मारप ना. विल यू सपोर्ट देम असली इलिगल हांचेर एक्शन सपोर्ट करना. तो म्हणटा तुम्ही सपोर्ट करना. ना कोणाक सांगा तुम्ही इलिगल ट्रेडर्सांक धरपाक सपोर्ट करना. तुम्ही करतले. आम्ही ऑलरेडी आमचे असोसिएशन डिक्लेअर केला की इनलिगलिटी हिंगा स्टॉप जाऊंक जाय. सपोर्ट करतले तांकां धरपाक. सपोर्ट म्हणजे कितें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला. आमचे बरोबर सपोर्ट तो म्हणटा जावंक जायना. जे कोण मारपाचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मारपाचे. घेऊ एक विराम.